सळावले धरण 35 वर्सां फाटीं बांदिल्लें. योग्य वेळार ताची जाय तशी देखभाल आमी घेतात. हें धरण बरें आसात हाच्या विशीं भिरांत कांयच ना. सळावलेच्या धरणा खातीर सांगेकारांनी व्हड त्याग केल्लो आसा. सांगेकारांच्या त्यागाक लागूनच आयज 50% गोंयाक उदक मेळटा म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान संजय मनोली. साळावली डॅमाची तुम्ही बोगीच भिरांत करता. साळावली डॅम वॉज बिल्ड फॉर 35 years बॅक. डॅम सो भिरांत कित्याक दिसपाक लागलो तुमकां पणजे आसतलें भिरांत कशें दिसता म्हाका कळना. वी आर माय ऑफिस इज व्हेरी नेक्स्ट टू 2 किलोमिटराचें म्हजें ऑफिस आसा. माय पीपल आर नॉट वरीड अबाउट सांगे बिकॉज वी नो दिस सांगे डॅम इज अ व्हेरी स्टेबल डॅम आनी टायमली ताजे सगळे मेंटेनन्स बी जाल्ले आसा. अँड टुडे ओवरफ्लो जाल्लो आसा. म्हणजे म्हाका दिसता वर्साचे पेक्षा ह्या फावटी बेगीन जाला ओवरफ्लो. अँड सी लूक एट द सॅक्रिफायस ऑफ सांगे पीपल. टुडे वी आर गेटिंग IIT. मच बिफोर दॅट 40 years बॅक सगळे सांगेकारांनी साळावलीचो डॅम दिलो. अरावंड 700 families were displaced. Even then all the people vacated themselves from their original place. तांचे देव आसलो, धर्म आसलो, तांची घरां आसलीं, तांची एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आसल्यो, सगळी बागायती आसल्यो, सगळे सोडून लोक दुसरे कडेन सरकारान खंय जागा दिता थंय रावले. कांय वेळार शाळेंनी रावले, कांय वेळार देवळांनी रावले. एक वर्स भायर रावन घर नासतना तांणी काडलें आसा. आनी देन दे बिल्ड देयर ओन हावजीस इन द एरियाज वीच वॉज गिवन टू देम. सो दीस इज द सॅक्रिफायस ऑफ सांगेम टू ऑल ऑफ दीस. म्हाका दिसता की गोंया खातीर आयज एक वरदान ठरलें आसा सांगेम. म्हाका दिसता आय एम प्राऊड ऑफ बिंग अ सांगेकार. आमच्या लोकांनी इतके बरे सॅक्रिफायस केल्ल्यान आयज मोर दॅन 50% ऑफ गोवा इज फेड बाय दी साळावली डॅम.